नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. हांव समिधा कुंकळकाराचे आवाज गोयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. कर्नाटकाच्या हावेरी जिल्ह्यात जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात म्हापशेच्या दोगांक धरून वट्ट 6 जाणांक मरण जाल्यार पणजेच्या एकल्याक गंभीर दुखापत. कश्चिमळ सांग्यार लागिल्लो उजो 2 दिसां उपरांत आयलो नियंत्रणात. केमिकल वेस्ट आनी बॅरलांच्या ढिगाक लागिल्लो उजो. बेभरवशी पाकिस्तानाकडल्यान शस्त्रसंधीचे उल्लंघन, भारताचे इशारे उपरांत बंद. राहुल गांधीची खासा संसद अधिवेशनाची मागणी, ट्रंपाच्या भूमिकेचेर मागली जाप. शिरगांव जाल्ले चेंगराचेंगरी उपरांत देवस्थान समितीक आयली जाग. आतां धोंडांची जातली नोंदणी. देवस्थान समितीन जारी केली नोटीस. पणजी स्मार्ट करपा खातीर कोट्यांनी रुपयांचो खर्च, मात भौशीक सुवातीन पिवपाच्या उदकाची गैरसोय. वॉटर कुलरांची पणजेकारांची मागणी. फोंडा मालात गुन्यांवांनी मोठी वाड. अशें आसतनाय फोंडा पुलीस स्टेशनात स्टाफाचो मोठो उणाव. रॉबर्ट वेनूय नादुरुस्त. स्पेशल रिपोर्ट. आता पळयात खबरो विस्तारांत. कश्चिमळ सांग्यार एके चिरेखणी लागसार केमिकल वेस्ट आनी बॅरलांच्या ढिगाक लागिल्लो उजो निमणो नियंत्रणात आयलो. कुडचडे उजो पालोवपी दळान 2 दिसांच्या कसरती उपरांत उजो आटपांत हाडलो. केमिकल वेस्ट आनी प्लास्टिकाच्या बॅरलाच्या ढिगाक लागून मोठो उजो पेटिल्लो. सद्याक उजो नियंत्रणात आयिल्लो आसलो तरी तो पुरायपणान पालूंक ना. उदक मारून उजो नियंत्रणात येना म्हणून जेसीबी हाडून माती घालून उजार नियंत्रण मेळयलें. एक मेजर म्हणल्यार जाता फाटली खूब वर्सां भितर मेजर उजो लागला आनी कालच्यान आज पर्यंत आजून तो पालोलो ना. आनी कुडचडे फायर स्टेशन टीम टोटली ती गाडी यो वच करता. एक्झॅक्टली सकाळच्यान आतां पर्यंत कितें स्टेटस आसा तांचो? एक्चुली कालच्यान तो उजो कंटिन्यू आसा. कंटिन्यू म्हळ्यार कालच्यान मेजर आशिल्लो. आज आमी तो आमचे हेणे कंट्रोलान हाडलो. आज रातभर आमची गाडी थंय स्टँड बाय आशिल्ली दोनी गाडयो. आनी सकाळीं मागीर आमी एक गाडी थंयच्यान काडली, रिलीव केली. आनी एक गाडयेची जो टीम आशिल्ली ताका आमी जे 11 आमी रिलीवर आशिल्ले ते आमी वचोन तांकां रिलीव केले स्टाफाक. आनी तेन्नाच्यान कंटिन्यू आमी आतां आयच्या दिसा आतां तुमी गाडी हय तुमी उजो पालयतात आनी कितें चालू आसता उजो पालोवपाक? आज आमी 6 गाडयो मारल्यो टोटल. आनी थंय जेसीबी आसा 4-5 जेसीबी आसा. तेणी ऑक्सिजन म्हळ्यार उजो पालोवपाक हें करपाचें काम चालू आसा. माती घालून ते हें करता. कितल्योश्यो खणी आसा? एक काय 2 आसा ते? टोटल एकूच खण आहा ती, पूण चड व्हडली आसा ती, लार्ज आसा. आनी जेसीबीच्या माध्यमांतल्यान ते प्रयत्न करत आसा. आनी आमी उदकाची हें करून स्प्रेइंग करून आमी फायर फायटींग चालू आसा आमची. आनी आयज कालच्याच्या कंपेर आयज करीत जाल्यार आयज उजो कंट्रोलान आसा. आनी बरेच पैकी तो उजो आमी हें केल्लो आसा. कोण ऑथॉरिटी आसलेले आयज तुमचे बरोबर? आयज आशिल्ले आमचे जॉयंट मामलेदार सांग्या वयले आशिल्ले, तेंची टीम आशिल्ली. आनी पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचे अधिकारी आशिल्ले थंय, ऑफिसर्स तेंचे. आनी गांवचे 4-5 लोक ते आमकां मदतनीस म्हणून एक हेल्प करपाक ते आशिल्ले बरोबर, एडवायस दिवपाक ते आशिल्ले. आतां उजो आसा तो फाल्यां पालून जातलो अशें दिसता तुमकां काय आनी डावट? हय, आयज मोस्टली तो कंट्रोलान आसा. म्हणजे म्हाज्या अंदाजान तो फाल्यां सारको क्लियर जावपाची शक्यता आसा. कित्याक ते ऑलरेडी कंबेस्टिव्ह मटेरियल आशिल्लें ते जळोन काबार जालें. सो आतां आनी जळपा सारकें कांय ना ते. आतां कितलेशे पुरोवपाचे उरले ते? पुरोवपाक तशी पळोवपाक गेल्यार ती बरेच कठीण आसा. थंय मातयेचो अभाव आसा, ताका लागून ते माती काडप चालू आहा तेंचे. फाल्यां परत ते सकाळीं म्हणटा ते आमी माती काडपाक स्टार्ट करून माती घालून चडांत चड पुरोवपाचो प्रयत्न करतले अशें म्हणटा, सांगलां. कितली जेसीबी आसात? 5 जेसीबी आहा ते चालू आसा. आनी आजून तुमची फायर टीम एक आसा गाडी? हय. आनी रातचे आसतले आयज? ना, आतां गाडी रातची म्हळ्यार कितें जाता थंय आयज रावपाची अशी मोठी आवश्यक ना अशें म्हणून आमकां सांगल्ले कडेन आसा. आत्तां आमी जस्ट नाव थंयच्यान रिलीव जाल्या.
गाडी मारून उदक मारून आमी रिलीव जाल्ले आसा. कडेन आनी कालची जी अपडेट घेवन आसा जी कोस्टिमो जंय मोठ्या प्रमाणात जी वेस्ट उडयल्ले कॅमिकल वेस्ट तेणें खणीक टोटली ते खण भरलेले आनी ते वेस्टान ते अंडर उजो घातलेलो आनी ते पालोवपाचें काम कुडचडें फायर स्टेशन टीम कालच्यान करता. तशेंच वॉटर डेप्युटी कलेक्टर केपेंचे मामलेदार तशें दोन्ही अशी वेगवेगळी जी जबाबदार डिपार्टमेंट आसा तेणी कालच्यान आज पर्यंत आसा. ज्या प्रमाणे आतां मेळ्ळा ती खण ज्या प्रमाणे उदक मारून सुद्दां पालोवना म्हणून खंय तरी ते पालोवपाचे तेणी माती घालून पालोवपाचो प्रयत्न केल्लो आसा आनी खंय तरी आयज तो उजो आसा तो कालच्यानी आयज चड कंट्रोला येयल्लो आसा. ज्या प्रमाणे जे लिडींग फायर फायटर आसा जे आमचे तेणी दिल्या आनी खंय तरी जेणी म्हायती दिल्या फाल्यां पर्यंत तो कंट्रोला येतलो अशी तेंची म्हायती आसा. तेच बरोबर आयज कुडचडे पोलीस स्टेशना कडल्यान एक अपडेट मेळिल्ली आसा ती म्हणजे जे वेस्ट आसा कॅमिकल वेस्ट जे ते खणीक डंप करताले ते गांवांत त्यांच्या अगेन्स्ट जो अननोन पर्सन आसा तेज्या अगेन्स्ट FIR रजिस्टर केल्ली आसा अशी कुडचडे पुलीस जो ती केस आसा तो PSI बकले जो आसा तेणी हे बद्दल म्हायती दितना सांगलें. खंय तरी जी हो जो उजो आसा फाटले खूब तेंपा भितर हो मोठो उजो आसा केप्यां सांगे तालुक्यांत आनी हेका लागून खूब जे मोस्टली कुडचडे फायर टीम संघर्श करपा पडलो. पूण ज्या प्रमाणे म्हायती मेळ्ळ्या फाल्यां म्हणल्यार तो कंट्रोला येतलो आनी ती खण आसा ती माती घालून पुरोवन जातली. हांव गोमंतक TV खातीर कुडचडेच्यान क्रिस्तानंद पेडणेकर. भारत आणि पाकिस्तानान युद्धबंदीची घोषणा केल्या उपरांत 3 वरां भितर पाकिस्तानान शस्त्रबंदीचे उल्लंघन केलें. शेनवारा रातच्या 8 वरां सावन जम्मू काश्मीरातल्या अखनूर, पुंछ, नौशेरा, श्रीनगर, आरेसपुरा, सांबा, उधमपूर वाठारांत पाकिस्ताना कडल्यान फारपेट चालू आशिल्ली. कितल्याशाच सुवातींनी ड्रोन हल्ले करपाचो यत्न केलो मात भारतीय लष्करान ते सगळे ड्रोन हवेतूच निकामी केले. हे घडणुके उपरांत जम्मू, पंजाब आणि राजस्थानात खबरदारी म्हणून ब्लॅकआउट जारी केला. अमेरिकेन मध्यस्थी केल्या उपरांत शेनवारा सांजेर भारत आणि पाकिस्तानान युद्धबंदीची घोषणा केल्ली. पूण 3 वरां उपरांत पाकिस्तानान भारताचेर परतून ड्रोन हल्ले करपाक सुरवात केली. हे घडणुके उपरांत जम्मू, पंजाब आणि राजस्थानातल्या शिमेवेल्या वाठारांत ब्लॅकआउट लागू केला. पाकिस्तानान शस्त्रसंधीचे उल्लंघन केल्ल्यान परतून एकदा तणावाचे वातावरण निर्माण जाला. भारत आणि पाकिस्तानान युद्धबंदीची घोषणा जाल्या उपरांत पाकिस्तानान शस्त्रसंधीचे उल्लंघन केले. पाकिस्तानाच्या ह्या कृत्याक भारत उत्तर दिवपाक समर्थ आसा. पाकिस्तानान फुडली पावलां योग्य दिकेन उबारची अशी शिटकावणी परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्त्रीन दिल्या. कुछ दिन से चल रही सैन्य कार्रवाई को रोकने का समझौता आज शाम को हुआ था. पिछले कुछ घंटों से इस समझौते का पाकिस्तान की ओर से घोर उल्लंघन हो रहा है. भारतीय सेना जवाबी कार्रवाई कर रही है और इस सीमा अतिक्रमण से निपट रही है. ये अतिक्रमण अत्यंत ही निंदनीय है और पाकिस्तान इनके लिए जिम्मेदार है. हमारा मानना है कि पाकिस्तान इस स्थिति को ठीक से समझे और इस अतिक्रमण को रोकने के लिए तुरंत उचित कार्रवाई करे. सेना ने इस स्थिति पर कड़ी नज़र रखी हुई है और उसे किसी भी अतिक्रमण से निपटने के लिए ठोस और सख्त कदम उठाने के लिए आदेश दे दिए गए. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. शिरगांव जाले चेंगराचेंगरी उपरांत देवस्थान समितीक जाग आयल्या. जात्रे वेळार जाल्ले दुर्घटनेक लागून आतां सतर्कतेचो उपाय म्हणून धोंडांक नांव नोंदणी करची पडटली. ते खातीर 2 भक्तगणांनी 2 पासपोर्ट आकाराचे फोटो आनी वळखपत्राचे पुरावे दिवचे अशें आवाहन शिरगांवचे देवस्थान समितीन केलां. हे विशीं देवस्थान समितीन नोटीस जारी केल्या. शिरगांवची जात्रा ही धोंडांची जात्रा म्हणून पुराय गोंयभर तशेंच देशभर फामाद आसा. आनी ह्या वर्साक जाल्ली एक दुर्दैवी घटना जितून 6 जाणांक मरण आयलें आनी तेजे उपरांत शिरगांवच्या जात्रेचेर खुबशे अशे जी चर्चा आसा
ती देशभर सुद्धा जाली, पण ह्या वर्साक एक नेगेटिव्ह अशी बातमी पुराय देशभर ह्या जात्रे बद्दल पसरली. आणि ह्या सगळ्या फाटभुंयेर आमी पळयलें की कमिटीन सुद्दां जो आदलो कमिटी प्रेसिडेंट आशिल्लो तो आतांचो कमिटी प्रेसिडेंट आसा तेंचेर आरोप प्रत्यारोप अशे खुबशे जाले आनी खुबशे अशे घटना आमी ह्या दिसांनी पळयतात. जाल्यार तितून भितर ही सद्याक जी कमिटी आसा ते कमिटीन एक म्हत्वाचो निर्णय असो घेतलेलो आसा, तो म्हणजे जे धोंड जेचो आंकडो आजून पर्यंत कोणाक खबर नाशिल्लो, एक्झॅक्ट शिरगांवचे जात्रेक धोंड कितले आसात हो जो आंकडो आसा तो आजून पर्यंत कोणा कडेनूच नाशिल्लो. ते धोंड कितले आसात तो आंकडो मेळपाक लागून ह्या वर्साक कमिटीन आतां एक नोटीस काडलेलो आसा. तो म्हणजे जे धोंड आसात शिरगांव लयराई देवीचे जे धोंड आसात जे जात्रेक येतात ते सगळे धोंडांनी आपली ID प्रूफ आनीक एक पासपोर्ट सायज फोटो जाता तितके बेगीन कमिटी कडेन व्हरून दिवचो आनी तेंचें रेजिस्ट्रेशन करून घेवचें. सो अशें तेणी आयज एक नोटीस काडलेली आसा. हितूंतल्यान एक गजाल स्पश्ट जातली की शिरगांव लयराई जात्रेक धोंड आसात तरी कितले, कित्याक हो जो प्रश्न आसा तो खूब जाणांक आशिल्लो की वर्सान वर्स जी गर्दी आसता वर्सान वर्स गर्दी वाडत आसता, पूण एक्झॅक्ट धोंडांचो नंबर कितलो आसा हो आंकडो कोणा कडेन नाशिल्लो. सो ह्या प्रोसेसांतल्यान एक एक्झॅक्ट फिगर तरी मेळटलो की धोंड आसात कितले आनी वार्षिक धोंड वाडटात कितले. सो हेजे मुखार शिस्त कशी कितें दवरपाची हेचेर कमिटी काम करूंक सोदता. जाल्यार आयची ही म्हत्वाची अपडेट म्हटल्यार शिरगांव लयराई जात्रेची जी देवस्थान कमिटी आसा ते देवस्थान कमिटीन एक आयज नोटीस काडलेलो आसा आनी तितून तेणी धोंड जे आसात तांकां धोंडांक जाता तितके बेगीन शिरगांवचे देवळाचे कमिटीचे अंडर रेजिस्ट्रेशन करपाक आपयल्ले आसात. गोमंतक TV खातीर कॅमेरामॅन नितीन बरोबर हांव गौरेश गांवकर, पणजेसून. पणजे स्मार्ट करपा खातीर सरकारान कोट्यांनी रुपया खर्च केल्यात, मात मुळावी सुविधा म्हळ्यार पिवपाच्या उदकाची सोय करूं ना. पिवपाचें उदक ही मुळावी गरज आशिल्ल्यान दर एकाक ते दर फावटी खरेदी करपाक परवडना. तेन्ना स्मार्ट सिटीचो एक भाग म्हणून पणजे वॉटर कुलर बसोवचें अशी मागणी पणजेकारांनी केल्या. पणजे स्मार्ट करपा खातीर सरकारान जायतीं कामां हातांत घेतल्यात. तशेंच स्मार्ट सिटी खाला जायते प्रकल्पूय उबारल्यात. अजूनय कांय वाठारांनी स्मार्ट सिटीची कामां चालू आसात. ही कामां मे म्हयन्याच्या निमणे कडेन पुराय जावपाची अपेक्षा आसा. ह्या सगळ्या कामां खातीर सरकारान सद्याक कोट्यांनी रुपया खर्च केला, पूण एक गजाल म्हळ्यार पिवपाच्या उदकाची सोय करूंक ना. आतां सद्या गरमी वाडल्या ते खातीर उदक ही मुळावी गरज. दर फावटी उदक खरेदी करप हे एका सामान्य मनशाक परवडना. तेन्ना स्मार्ट सिटी खाला पणजेत पिवपाच्या उदकाचे कुलर बसोवचे अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. आमकां बाजारान येयल्यार आमकां उदक बी मेळना, खंय लिंबू सोडा बी पिवपा पडटा आमकां. हांगा कुलर बी पणजे बी कितें उदक बी घातलें जाल्यार आमकां बरें पडटलें आसतलें. आनी पणजेक मागीर वत बी चड गरमी खूब आसा, आतां वाडली आसा चड गरमी. ते ऑब्वियस मरे सामकें कूलर तर आसपाकूच जाय फॉर लायक आमकां तरी एटलिस्ट सम पीपल कॅन अफोर्ड इट, सम पीपल कांट इवन अफोर्ड इट. सो तांकां तरी एटलिस्ट हेल्प जातली हांव म्हणटा तो. ते आतां हे दुसरे लोक आहा पळय ते लेस फॉर्च्युनेट लोक तेंच्या खातीर हो स्टेप बरो आहा म्हणटा. स्मार्ट सिटीन बरें कूलर बी बसोवपाक जाय तेंच्यांनी. एक लायक स्टँड कशें करपाक जाय, सिटींग अरेंजमेंट कशें. पानी लेने जाए तो खरीदना पड़ता है, पीने का पानी नहीं खरीदना पड़े या कोई नल लग जाए या कुछ भी हो जाए, हम लोग के लिए सब कुछ बहुत तकलीफ में रहते हैं. सर लोग सारा दिन धूप में पानी के लिए फिर जाते पैसा लेने के लिए खरीदना पड़ता है. हांगा कशी गरमी जाता आनी हे स्मार्ट सिटीन जेन्ना दनपारचे लोक हांगा जेन्ना प्रवास करतात किंवा आपले कसले कामाक लागून पणजे असतात किंवा पणजे जे बायक चलयतात चलोन भोंवतात अशे जे पणजे प्रवास करपी जे लोक आसात त्या लोकांक खंय तरी हांगा एक दनपारचे जेन्ना तान लागता तेन्ना तांकां उदक सुद्दां पिवपाक हांगा एक स्मार्ट सिटीन सोय केल्ली ना. की स्मार्ट सिटीचें जेन्ना काम जालें जाल्यार ह्या स्मार्ट सिटीच्या कामान खंय तरी प्रत्येक जाग्यांचेर अशें उदक पिवपाक लागून जे कूलर असतात ते कूलर खंय तरी जाग्यांचेर हांगा लोकांक मेळपाक जाय जेणे करून लोकांक खंय तरी उदक पिवपाक जी सोय आसा
ती लोकांक मेळटली. कित्याक आमी पळयतात की वयता थंय हांगा स्टॉल्सांचेर समज तान लागली जाल्यार वयता थंय स्टॉल्सांचेर तांकां उदकाची बाटली विकती घेवची पडटात नाजाल्यार लिंबू सोडा पिवचे पडटात. पूण खंय तरी आमी हेचेर लक्ष दिवपाक जाय आनी स्मार्ट सिटीच्या अधिकाऱ्यांनी हेचेर लक्ष दिवपाक जाय. कित्याक जेन्ना उदकाची बाटली म्हणत लिंबू सोडा म्हणत जे स्मार्ट सिटीन भोंवपी प्रत्येक लोकांक ते घेवपाक परवडना. पूण कोणाक तान लागली जाल्यार तेणी करपाचें कितें असो प्रश्न. तेन्ना लोकांची अशी मागणी आशिल्ली की पणजे स्मार्ट सिटीन खंय तरी जागे जाग्यांचेर फ्री उदक पिवपाक कुलर्स जे आसात ते इन्स्टॉल करपाक जाय. गोमंतक टीव्ही खातीर कॅमेरामॅन हर्ष नाळेकर बरोबर हांव गौरेश गांवकर पणजेसून. गोंयची सांस्कृतीक राजधानी आशिल्ले फोंडे पुलीस स्टेशनात स्टाफाचो उणाव. फोंडा पुलीस स्टेशनाची रॉबर्ट गाडी फाटले 4-5 म्हयने जाले नादुरुस्त आसा. स्टाफाचो उणाव आशिल्ल्यान सद्याक आशिल्ले स्टाफाचेर कामाचो ताण वाडला. फोंडे शाराची व्याप्ती आतां वाडल्या आनी दिसान दीस गुन्यांवूय वाडत चल्ल्यात. अशा परिस्थितीत फोंडे पुलीस स्टेशनात स्टाफाचो आनी अणभवी पुलिसांचो उणाव हो मोठो प्रस्न उपरासला. पळोवया हो स्पेशल रिपोर्ट. फोंडे म्हाल हो गोंयची सांस्कृतीक राजधानी. फाटले कांय वर्सां सावन फोंडे शाराची व्याप्ती वाडत आसा. जशी जशी व्याप्ती वाडटा तश्यो तश्यो बऱ्यो आनी वायट दोनूय गजालींनी वाड जाता. फाटले कांय वर्सां सावन फोंडे म्हालांत गुन्यांवकारी घडणुकांनी खूब वाड जाल्या. चोरयो केस्तांवां धरून खुनाच्यो घडणुको सर्रास घडटना दिसतात. अशें आसतना फोंडे म्हालांतल्या पुलीस स्टेशनांनी स्टाफाचो उणाव दिसून येता. खास करून फोंडे पुलीस स्टेशनांत स्टाफाचो खूबच उणाव आसा. सद्याक जो अपुरो स्टाफ आसा तोय तसो अणभवी ना. हे सगळ्याक लागून PI उप अधीक्षकांचेर तशेंच हेर स्टाफाचेर कामाचो ताण वाडला. ते भायर फाटले 4 ते 5 म्हयने जाले फोंडे पुलीस स्टेशनाची रॉबर्ट व्हॅन नादुरुस्त जाल्ल्यान तांकां शिरोडा वा उसगांवचे रॉबर्ट व्हॅनाचेर निंबून रावचें पडटा. फोंडे पुलीस स्टेशन तशेंच म्हालांतले हेर पुलीस स्टेशनांत आशिल्ले स्टाफाच्या आंकडेवारीचेर एक नदर मारुया. फोंडे पुलीस स्टेशनांत 1 PI, 3 PSI, 5 ASI आनी 8 हेड कॉन्स्टेबल. म्हाड्डोळ पुलीस स्टेशनांत 1 PI, 7 PSI, 5 ASI आनी 10 हेड कॉन्स्टेबल. फोंडे ट्रॅफिक पुलीस स्टेशनांत 1 PI, 3 PSI, 5 ASI आनी 10 हेड कॉन्स्टेबल. कुळे पुलीस स्टेशनांत 1 PI, 6 PSI, 3 ASI आनी 15 हेड कॉन्स्टेबल. फाटले 4-5 म्हयने फोंड्या पुलीस स्टेशनाची रॉबर्ट व्हॅन नादुरुस्त आशिल्ल्यान लोकांच्या सुरक्षेच्या नदरेन ताचो फटको बसता म्हणून हेमंत सामंत उलयले. रॉबर्ट म्हणटात ती 24 तास गस्त घालपी न्ही ती रॉबर्ट. पण कितें जालां फोंडा सिटीची जी रॉबर्ट आसा न्ही ती फाटली 4-5 म्हयने नादुरुस्त आसा आनी त्या खातीर ती मेंटेनन्सा दवरलेली आसा. आनी हाचो लोड खंय येता एक शिरोडा जी रोबोट आसा आनी उसगांव रोबोट आसा न्ही ताजेर थंयसरल्यान ती फोंड्या पावता म्हणटा बरो टायम येता. आनी त्या खातीर कितें जाता ज्यो टायमार कंप्लेंटी अटेंड करपाच्यो आसतात न्ही त्यो अटेंड जायनात आनी मागीर लोकां कडल्यान आमकां फिडबॅक मेळटा बाबा अशें अशें जाता तशें जाता म्हणून. पण आमी सरकारा कडेन कितें मागतात फोंडा सिटी म्हणटा ती मोठी गजबजलेली सिटी आनी व्हडली व्हडली खेडीं फोंडा तालुक्यान आसात. त्या खातीर फोंडा जवळ जवळ आतां मेजरच जाल्ली आसा सामकी सिटी. क्रावडेड आनी बाकीचें पॉप्युलेशन किंवा व्हेहिकल जर पळयत न्ही ट्रान्सपोर्टेशन IDC हें पळयत जाल्यार टायमार थंय गस्त घालप म्हत्वाचें आसा. त्या खातीर आमी कितें मागता सरकारा कडेन जाता तितली बेगीन हो जो विशय आसा न्ही जो रोबोटाचो तो जाता तितली बेगीन क्लियर करचो. एक मागणी की जाता इतली बेगीन सरकारान हें जें आसा न्ही हेजो पाठपुराव करचो आनी मागणी पूर्ण करची. फोंडे पुलीस स्टेशनात स्टाफाचो उणाव आसा ही गजाल मुख्यमंत्र्याच्या कानार घाल्या. येणाऱ्या काळात ती कमतरता पुराय जातली म्हणून फोंडेचे नगरसेवक आनी भाजपा फुडारी विश्वनाथ दळवीन सांगले. नाही एक्सपिरियन्स जरी PSI ना तरी असल्या कारणान तांचो PI जो आसा तो बरो एफिशियंट आनी बरो एक्सपिरियन्स आहा. DYSP आहा तांचें कॉपरेशन ते भुरग्यांक मेळटा. आतां कशें आसा सगळ्याच एक्सपिरियन्स सगळे कडेन मेळूंक शकना. पूण जे भुरगे आसा तांकांय ट्रेन जावं जाय ते केन्ना तरी एक्सपिरियन्स घेतले आनी फोंड्या मातशें ज्युडिक्शन व्हडलें असल्या कारणान तांकां एक बरो एक्सपोजर मेळटा अशें म्हाका दिसता. पुणून आमी सरकारा कडेन विनंती करता आनी आमी सांगलां म्हणजे मुख्यमंत्री ताजेर बारकायेन लक्ष दिता आनी मुख्यमंत्र्याच्या आतां आमी पळयता फोंड्यान लॉ एंड ऑर्डर इतली सुरळीत चल्लेली आसा कांयच कसलेच इन्सिडेंट ना. आमचो पुलीस निरीक्षक विजयनाथ कवळेकर बरो केन्नाय 24 वरां तो सदांच पुलीस स्टेशनार अवेलेबल आसता. DYSP आसा. सो एकंदर बरें काम चलता. पुणून एक थोडे स्टाफ शॉर्टेज आसा ते सरकारा कडेन आमी सांगलेले आसा आनी सरकारान सांगला ते फुडले केन्ना ट्रान्सफर येतलो तेन्ना आमकां स्टाफूय फोंड्या जशें मागला ते जातले. फोंडा पुलीस स्टेशनाचो क्षेत्र मोठे आशिल्ल्या कारणान हांगा स्टाफाची चड गरज आसा. गेल्या कांय म्हयन्या पासून स्टाफ हांगा सामकोच कमी आसा.
108 रिक्वायरमेंट आसा, पूण हांगा 70 पेक्षा कमी स्टाफ आशिल्ले कारणान PI आनी DYSPचें काम वाडलेलें आसा. हांगा फोंडा सिटीन एक रॉबोट डे नायट गस्त घालताली, ती गेली 5 म्हयन्या पासून रिपेरिंगाक गेल्ली, ती अजून पर्यंत येयल्ली ना. हांगा PI नाजाल्यार DYSPची नाजाल्यार स्टाफाक आपले प्रायवेट गाडी यूज करची पडटा. सो हेजी दखल CMन तो घेवची अशी मागणी फोंडाचे लोक करपाक लागलेले आसा. गोमंतक TV खातीर स्वप्नेश च्यारी. धारगळे 2 खांब हांगासर आयतारा दनपारां 4 गाडयांमदीं भिरांकूळ अपघात जालो. सुदैवान जिवीतहानी टळ्ळी. 3 मोटारी आनी ट्रका मदीं हो अपघात. थळावे सांगतात ते प्रमाण हांगासर आशिल्ली सदोश सिग्नल यंत्रणेक लागून थंय अशे अपघात घडत असतात. मार्लेम राखणेवणत बांदपाच्या कामाची पळोवणी आमदार विजय सरदेसाय हांणी केली. ह्या राखणेवणटीक सुमार 1.5 कोटीचो खर्च येतलो. पोरू पावसात मार्लेम हांगासर पार्सन कोसळून निवासी इमारतीचे व्हडा प्रमाणात लुकसाण जाल्ले. पावसा पयलीं हे काम पुराय करपाचें आश्वासन आमदार विजय सरदेसाय हांणी दिलें. एक सारखी व्हडली दुर्घटना गेल्या खेपे जाल्ली. तुम्ही पळयला आसतलें एक व्हडली लँडस्लायड, जी लँडस्लायड म्हजे मतदारसंघात इतली हांवें केन्नाच पळोवंक ना. पूण गेल्या वर्सा आमचे कॉन्ट्रॅक्टरान गौरव दुकळ्यान काम फास्ट केलें, तांचे भितर रिपेर्स करून दिले, आनीक आमी असेंब्ली मॅटर रेज केलो आनी ते आमी सबस्टेन्शियली केल्लें. हें जर काम करना जाल्यार गेल्या वर्साचें काम जें कितें केलां तें बी म्हळ्यार निर्फळ उरतलें. ताजे खातीर हें काम चड गरजेचें. कितल्याचें काम तें? 1.5 कोटीचें काम आहा. हें काम करून वी विल एन्श्योर दॅट देर इज इवन इफ अ लँडस्लायड हॅपन्स it will not affect the residents, the local residents. तांचे परत चड हांवें फॉलोअप हें केल्लें आहा. एज इफ हें म्हजेंच घर मोडिल्ल्या भशेन मोडटलें हें भंयान हांवें फॉलोअप केल्लें आहा. सरकार तुमकां खबर आहा की एकूच प्रोजेक्टान एकूच एक बिल्डिंगेच्या सायडीन अशें 1.5 कोटी मोडपाक सरकारा कडेन ना. पूण जावन तितून आमी तें पुश केल्लें आहा. आमचो WRD मंत्र्यांनी म्हाका तशें सहकार्य दिलां आनी ताचे खातीर हांव तांकां देव बरें करून म्हणटा. आनी हांव मागता कॉन्ट्रॅक्टरांनी बेगीन काम सुरवात करचें. 27 तारखेक पावस एक पावसूय मातसो बेगीन आहा अशें म्हणटात. सो आय थिंक तांचे जे कितें इश्यूज आहा ते सगळे रिजॉल्व जातले. विजय बाबू हे लेट जालें अशें दिसना तुमकां? पावस आतां तोंडार पावलो. सरकार कसो चलता तो तूं जाणा. मदीं गॅर बी आहलें, गोंयचो सरकारूय ठप्प जाल्लो. आतां काल गॅर सोंपलें आनी ताचे खातीर हे आमी हे नवे जमनी बरोबर गॅर आमी सुरवात करता. सरकार कसो सरकार आसा गोंयांत हो प्रश्न मरे. नाशिल्ल्यांतलो सरकाराक आमी जागयतात आनी जागून काम करून घेतात. हाजे खातीर तुवें आमकां मातशें आमचेंय बी अभिनंदन. 4 कोटीचो एस्टिमेट केल्लो तो सरकार मातसो कंगाल पार्टी जाल्या म्हणटकच त्या 1.5 कोटीचेर हाडून तो काम करतलो आनी कशें तरी करून दितलो. मडगांव नव्या मार्केटात सुरक्षेच्या दिश्टीन कसलीच उपाय येवजण ना. उजो वा हेर आपत्कालीन परिस्थिती हाताळप शक्य ना. उजो लागलो जाल्यार सगळीं दुकानां लासून वचपाक शकता. हाका लागून उदकाची टाकी बांदपाची गरज आसा. तशेंच मार्केटात पार्किंगेची समस्या आसा. सरकार तशेंच संबंधीत प्रशासनान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी दुकान धनियांनी केल्या. मडगांव नव्या मार्केटांतल्या समस्यांचेर संबंधीत अधिकाऱ्यांनी दुर्लक्ष केलां. ह्या मार्केटात उजो लागलो जाल्यार सुरक्षेच्या दिश्टीन कसलीच उपाय येवजण ना. डिसेंबर 2023 मार्केटात उजो लागपाचो प्रकार घडिल्लो. मात वेपाऱ्यांच्या सादुरतायेक लागून उजो नियंत्रणात हाडप शक्य जाल्लें. हे घडणुके उपरांत आपत्ती वेवस्थापन पंगड, संबंधीत खात्याचे अधिकारी, उजो पालोवपी दळ आनी वेपारी प्रतिनिधी मेळून जोड पळोवणी केल्ली आनी उदकाची टाकी बांदपा विशीं सुचोवणी केल्ली. मात अजून मेरेन हे विशीं कांयच पावलां उबारूंक ना. मार्केटात वट्ट 450 दुकानां आसात. उजो लागलो जाल्यार एका फाटोफाट सगळीं दुकानां लासून गोबोर जावपाक शकता.
हाका लागून उदकाची टाकी बांदली जाल्यार कांय प्रमाणात उजो नियंत्रणात हाडप शक्य आसा अशें मार्केटांतले दुकान धन्यांनी सांगलां. तेन्ना आमच्या आमदारांनी तांकां हें दिल्लें इन्स्ट्रक्शन दिल्लें की तुमी सर्वे करात आनी हें करात म्हणून. तेन्ना कलेक्टर ऑफिसांतल्यान कलेक्टर येयल्लो, CO पोलीस डिपार्टमेंटांतल्यान आनी तेंच्यांनी सगळ्यांनी सर्वे केल्ले आनी तेंच्यांनी जागो बी पळयलोलो पिकअप स्टँडाचेर. आनी आतां खंय कितें उरला तें आतां आमी कांय सांगूंक शकना. आतां कितें गव्हर्मेंट बी रावता की उदक लागतलो आनी मागीर घालतले काय पयलीं घालतले प्रिकॉशन पयलीं करतले काय कळना हें आतां. एक्चुली सगळे फॉर्मेलिटी आतां चालू आसा दिसता म्हाका, पण अजून ते घालपाचें काय अजून ते आमकां चिन्ह काय दिसना अजून. कित्याक मडगांवचें मार्केट हें व्हडलें मार्केट आहा. गांवमधले प्रोग्राम आमी अजून पर्यंत 2-3 फावटी आमी सेफ जाल्ले आहा. हांव रिक्वेस्ट करता गव्हर्मेंटाक की तेंच्यांनी बेगीन ते बेगीन पावलं उचलपाचें आनी ते घालून दिवपाचें आमकां. 1.5 वर्सां पयलीं लागिल्लो उजो तेन्ना खूब प्रॉब्लेम जाले की फायर ब्रिगेडी येवपाक इतले त्रास जाले की आमकां दिसलें आतां मार्केट वता येयलें. सगळी धांवपळ जाली आनी ती टाकी घालपाचें थंय पिकअप स्टँडा कडेन धाडलें ऑलरेडी. मागीर तेंचें कितें जालें म्हाका हांव सांगना, पूण जाल्लें ऑलरेडी आनी तें आतां 1.5-2 वर्सां जालीं अजून कांय हेजी जावना तो टाकीचो प्रॉब्लेम कांय सुटावो जावना. कितें आसता एक दुकानां लागत न्ही जाल्यार सगळें कावर जावपाचें आख्खें मार्केट. तेच उजो ते एक रातचो लागिल्लो न्ही जाल्यार हांगसर सगळें फेड जाता आख्खी शॉपां. नव्या मार्केटात पार्किंगेची समस्या आसा. रस्त्या कुशीक बेकायदेशीर अतिक्रमणां वाडल्यात. पार्किंग समस्येक लागून फायर ब्रिगेड सारकिली आपत्कालीन यंत्रणा मार्केटांत पावप शक्य ना. सरकार आनी संबंधीत प्रशासनान हे समस्येचो सुटावो करचो अशी मागणी दुकान धन्यांनी केल्या. पयलीं आमकां खूब मार्केटा भायर उजो लागिल्लो आसा. फाटल्या दिसा ते मेट्रोचो उजो लागिल्लो आसा आनी तेन्ना आमी जाल्या भितर फायर ब्रिगेडी हाडपाक मेळना जाली आनी फायर ब्रिगेड येवपाकूय टायम जालो. ताका लागून शॉपांय तेन्ना लागना म्हणून आमी म्युन्सिपाल्टीक सांगिल्लें आमकां 2 टाकी बांदून दिया म्हणून. कित्याक आमकां फाल्यां खंय उजो लागलो उदक पायपलायन हाडपाक आमकां बऱ्या पडटलें. पूण अजून आमगे तें म्युन्सिपाल्टीन काय केला आनी म्हणचे पार्किंगूय आमी सांगिल्लें ते पार्किंगाचें तांगे लागून म्हणून हांव म्युन्सिपाल्टी कडेन मागता बेगीन बेगीन आमकां एक तर पार्किंगाचें हें करचें आनी फायर ब्रिगेडी मातशी टाकी बसोवन दिवची म्हणल्यार आमकां सगळें बरें जातलें. फाल्यां जर उजो लागलो जाल्यार बेगीन बेगीन आमकां चड हें जावपाना. सगळें केल्लो आमी रिटर्न बसून बरोवन दिल्लें म्युन्सिपाल्टी कडेन पूण अजून ताजी कांयच जावना. 2 वर्सां जालीं अजून फक्त. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर गौरांग मळकर्णीकर. आवाज गोंयचो हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिदा तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. मध्यानराती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळी मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात आवाज गोंयचो सकाळी 11 वरांचेर लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजात दनपारच्या 1 वराचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. गरमागरम चाय वांगडा पळयात दिसभराच्यो गरम खबरो सांजेच्या 4 वराचेर गोमंतक टीव्हीच्या टी टायम बुलेटिनात. संबंध राज्यांत घडपी घडणुकांचो सखोल नियाळ 70 ते काणकोण आणि बार्देस ते केपें घडिल्ली प्रत्येक खबर पळयात प्रायम टायम बुलेटिन सांजेच्या 7 वरांचेर गोमंतक